गोय मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या माध्यमांतल्यान येवपी महिन्यात 6 ते 8 हजार रोजगारांच्यो संधी उपलब्ध करून दितले अशी घोषणा मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केली। तशेंच कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं सुमार 3000 तरणाट्यांक नोकऱ्यो दिल्यात। फुडल्या कांय काळात आनीक 2000 जाणांची भरती जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले। चौथी पयली पर्वरे फ्लायओव्हराचे उक्तावण जातले। तशेंच 2026-27 ह्या आर्थीक वर्साच्या पयल्या 6 म्हयन्यांत सरकारान एकूय रुपयाचे रीण घेवंक नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलां। गोयच्या उदरगतीच्या नदरेन मायनिंगेचे व्हड योगदान आसा। राज्यांतल्या 18 खण ब्लॉकांचो लिलाव जाला आनी 6 खणी सुरू जाल्यात। फुडल्या वर्सात ऑक्टोबर मेरेन खण वेवसाय पुराय क्षमतेन सुरू जातले आनी सरकाराक 1000 कोटी येणावळ जमा जावपाची आसा। हातूंतल्यान ट्रक वा मायनिंग भागांतल्या लोकांक अर्थीक उदरगतीचे सामान मेळटले, तरणाट्यांक नवी संद मेळटली अशी म्हायती मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान दिल्या। पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाकडे मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी ध्वजारोहण केले। या संदर्भात मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी हुतात्मा स्मारकाक पुष्पचक्र घालून आर्गां ओंपली। विकसीत भारताचो खरो फायदो आयच्या जेन झी आनी जेन आल्फा पिळगेक मेळटलो आनी ह्या देशाची प्रगतीची जापसालदारकी ह्या पिळगेचेर आसा अशें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। आदल्या पिळगेन स्वातंत्र्या खातीर बलिदान दिलो। आता फुडली 25 वर्सां देशाची उदरगती खातीर ओंपपाची गरज आसा। तरणाट्यांक जबाबदार नागरीक जावन राष्ट्रीय निर्मितीक योगदान दिवचें अशेंच आव्हान मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केलें।